साद्या काळाचो 32वा आयतार जराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा साद्या काळाच्या 32व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी तयार रावूंक जाय म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. जेजू चारित्रीक रितीन संवसारांत जल्मूंच्या वरवीं आपल्या पयल्या येण्याचें उगडापण संवसाराक ताणें केलां. तरी जेजूचें दुसरें येणें जावचें आसा. तें केदळां आनी कशें जातलें म्हळें कोणूच नेना. क्रिस्ती दोतोन आमकां निमाण्या 4 वस्तू जावन आसा: मोर्न, जडती, येमकोण आनी सर्ग म्हणलें शिकयता. खंयच्या दिसा आमी मरण पावतले आनी केदळां जेजूचें दुसरें येणें आमच्या जिवितांत घडतलें तें आमकां कळीत ना. तरी जिवीत सदां देवा कृपेन आनी देवा संगी मागण्यान, ध्यानान आनी पवित्रपणान जियेल्यार देवा संगी सासणाक जिवचे भाग आमचें जातलें. तर आत्मीक रितीन सदां जेजूच्या येण्याक तयार रावूंक ह्या संभ्रमांत विशेश रितीन करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. देवाची जणवाय देवान आपल्या सगळ्या रचनेंत उगडापी केल्या. कोणाक पळोवंक दोळे आसात तें तो सोदून काडटा आनी तांकां ती मेळटा. तर नीज जणवायेचें उगडापण करचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. मरण पावचें आनी जिवंत रावचें देवाच्या हातांत आसा. देवाची दया आनी काकूळ क्रिस्ता मुखांतर आमकां उगडापी केल्या. क्रिस्ता सांगाता अंतरली, ताची सांगाता जिविताक उठतेली आनी ताच्या महिमेन भागीदार जातली. ती सदांच देवा संगी आसतली म्हणलें सत भाग्यवंत पावलू आमकां स्पश्ट करता. तर पुनर्जिवंतपणाच्या बरवच्यान जिवंक उलो दिवचें हें उतर आतां आमी भक्तीन आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन. आपल्या पाटलावदारांनी सदांच जागृत रावन जिवच्या पासत जेजू आईची ओपार सांगता आनी लग्नाचें निदर्शन क्रिस्ता आनी पवित्र सभे थंय आसचो एकवट स्पश्ट करता. आमकां आत्मीक रितीन जागृत रावंक आपोवणें आनी प्रेरण दिवची सुवार्ता आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी भावार्थांच्या लौकीक वाडावळी सांगता आत्मीक वाडावळीक चड गमन दिवन आत्मीक नवसरणे पासून वावरूंक आनी सदांच आत्मीक रितीन जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक सर भावार्थ्यांनी राखून रावचें प्रेरीत करीशें तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हूण मागता हांव. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी परजे सेवा तुजी सेवा म्हूण मानून घेवन जातकात धर्म म्हणलें अंतर करिनासतना बऱ्या मनान आनी निस्वार्थी काळजान तांच्या ताब्यान दिल्ल्या परजेची मोगान सेवा करूंक आनी देश प्रगतीच्या मेटांनी चलोवंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता हांव. तिसरें विदेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या भोंवारी कटल्यार आस्पत्र्यांनी आनी घरांनी पिडे वरवीं एकसुपणा वरवीं आनी अमल पिवण्या वरवीं असहायक परिस्थितींत आसच्या आमच्या भाव भयणींनी जिवितांत बरो सुसाणीनासतना तुज्या मोगाचेर पातयेवन जिवीत धैर्यान सारिशें तांकां तुज्या दैवीक कृपेन आराम धर म्हूण मागता हांव. चवथें भुरग्यां आनी येवजणां पासून. कनवळ्या बापा, आमच्या भुरग्यांनी आनी येवजणांनी संवसाराच्या अत्याधुनीक वस्तूंचे गुलाम जायनासतना जिविताच्या ध्येयाचेर आनी उद्देशाचेर केंद्रीकृत जावन जिवीत क्रिस्ती मौल्यांनी सोबिल्लें जावन जिवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता हांव. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून. विस्वासी बापा, आमच्या फिरगजीच्या सर क्रिस्ती कुटुंबांनी विशेश रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत हाजर आसच्या सर्वांनी आमचें भावार्थी जिवीत दैवीक संगतींचेर बांदून हाडूंक आनी लोकां मोगाळ जावन सदांच बरे आशे गुणां आनी करण्या वरवीं क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक तयार रावूंक आमकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता हांव.